मोगाच्या भाव भयणीनो, साडेकाळाच्या 30व्या आयतारान आमी भितर सरल्यात आनी आयच्या दिसाक आमकां विशय आसा तो म्हणल्यार वच तुज्या भावाटान तुका बरो केला. आनी हो विशय आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां फावो जाता. आयच्या विशयाचेर नदर मारतना ल्हानशी गोत भाव भयणीनो तुमकां सांगूंक सोदता. एक पावटूय भावाट दवरिना देवाचेर वो देवाचेर सोत मानिना तसलो मनीसूय एका दिसाक आपले वस्तोरेक घेवनूय जेन्ना डिलिव्हरीचो टायम आयलोलो तेन्ना हॉस्पिटलांत गेलो आनी जेन्ना हॉस्पिटलांत ताचे बायलेक तेन्ना बेडार दवरलेली तेन्ना अवचितूच ताणें हॉस्पिटलांत पडयलेंय ज्या उंटीर लायलोलो आसा तो एक कुरीस. आनी तेन्नाचूय ताणें एके नर्सीक म्हणलेंय, जाणा तूं हांव देवाचेर सोत मानिना म्हणटोच म्हाका नाका म्हजो भुरगो जल्माक येता ताणें ताची पयली नदर ह्या कुर्साचेर पडूंक. देखूनच म्हजी कालती विनोनी की तूं हो कुरीस हांगासरलो काडून उडय, कित्याक म्हाका नाका भुरग्याची नदर ताचेर पडलेली. आनी भाव भयणीनो, ताणें हे नर्सीनूय ताचें आयकून हो कुरीस काडून उडयलोय. आनी तेन्नाचूय थोड्याच वेळान जेन्ना डिलिव्हरी जालेली हो भुरगो जल्माक आयलोलो तेन्नाय भाव भयणीनो हो दादलो आपल्या पोतीनी सोबे आयलोय आनी खूब खुशाल जालोय. पूण ही नर्स दुखी आसलेली आनी दुखी आसलेली म्हणटोच ह्या दादल्यान विचारलें नर्सी लागीं, कितें जालां तरी, तूं दुखी कित्याक आसा? आनी हे नर्सीन सांगलें, तुजो भुरगो जल्माक आयला खरें, खोशेची खबर आमकां आसा खरें, पूण एक वस्त तुजें सगळें घडल्याक. तुजो भुरगो जल्माक येताना तुजो भुरगो कुड्डो जल्मला, ताजें सगळें पडूंक शकना. हय म्हज्या भाव भयणीनो, कित्याक तो पडूंक शकलो ना काय हें सोत म्हणल्यार त्या दादल्यान हे नर्सीक सांगलेलें ताची नदर ह्या कुर्साचेर पडूंक शकना वो पडूंक नाका हें सोत सांगलेलें. देखूनच देवान ताका संवसार पडोवपाची संदी फाव करूंक ना. हय म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां कुड्ड्याक नदो दिलेले ही मिलाग्री आमकां आयकूंक मेवता. पूण आमच्या जिवितान आमकां ही पयली मिलाग्री आमचें सगळें जातली वो पयली पेकोणी आमच्या दुयेंसांक मेळटली जाल्यार आमकां आयच्या दिसाक पयली वस्त सांगलेली आसा. तें म्हणल्यार आयचें पयलें वाचप सांगता जे आमकां कोश्ट, दुमाडे, आव्हानां, अडचण्यो आमच्या जिवितांत येतल्यो त्यो तांकां तर आमकां कुरपान देवाची बोड मेवतली जाल्यार पयले सुवातेर आमी भाव भयणीनो देवाचेर विस्वास दवरूंक गरज आसा. आमी तो देवाचेर विस्वास दवरिना जाल्यार आमचे कोश्ट दुमाडे आसात ते घडये दोबरान जातले. तांकां घडये संवसारी वाटेन आमी घडये सुटका सोदतात आसतली, पूण देवा वाटेन सुटका मेळटली जाल्यार आमी देवाचेर पयली वस्त करूंक गरज आसा. तें म्हणल्यार देवाचे विस्वास हें आमकां पयलें वाचप आयच्या दिसाक कळीत करता. आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानांत आमकां दुसरी वस्त आमकां कळीत जालेली आसा. ती म्हणल्यार आमकां घडये आमच्या दुयेंस पिडेक पेकोणी मेळटली जाल्यार आयच्या दिसाक भाव भयणीनो हे कुड्ड्या दादल्यान तशेंच केलें. देवा सगळें तो गेलो आनी हेच भावाटान ताका पेकोणी फाव जाली. हांव जाणा आमी संवसारांत येताना आमकां जायतीं दुयेंस पिडां लागलेलीं आसात. आमी घडये आंगातोय आमी धांवतात आसतलीं, पूण निमाणें आमी जेजूशी पांयाशी येवंक आमी विसरतात. आमकां दुसरी वस्त आयच्या दिसाक गरज आसा ती म्हणल्यार आमी आमच्या एकल्याच देवाचेर सोत मानूंक. आमी घडये आमकां दुसरे जायते देव जाल्ले आसात, आमी हांगातोय धांवतात, दुसऱ्या देवा फाटल्यान आमी धांवतात, चिंतून आमकां घडये तो देव आमची पेकोणी दितली वा आमच्या प्रश्नांक सुटावे तो करतलो. पूण भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता तें म्हणल्यार आमी सगळीं एकाच देवाचेर जेन्ना सोत मानतात तेन्नाच भाव भयणीनो आमकां आमच्या दुयेंस पिडेची पेकोणी फाव जातली. आयच्या दिसाक निमणी वस्त आमकां खात्री दिल्ली आसा. ती म्हणल्यार आमकां हे घडणेंत भाव भयणीनो फाव जाल्ली आसा. ती म्हणल्यार आमी जेन्ना देवाक पयस कोत्तात वो देवाक आमच्या नदरेंतलो वो जिवितांतलो आमी काडटात तेन्ना भाव भयणीनो सगळेंच वायट आमच्या जिवितांत आमकां लागूं जाता. जे परी आमी घडणेंत आयकलां, जेन्ना उंटीचेर आसतलो तो कुरीस ताणें काडलो तेन्ना ताच्या भुरग्याची नदर उणी जाली
तेच परी भाव भयणींदो आमी देवा वयली आमची नदर काडटात तेन्नाच भाव भयणींदो सगळे प्रश्न सगळे कश्ट माडे आमच्या जिवितान आमकां लागू जातात. देखूनच आमची नदर भाव भयणींदो देवाचेर घालुया. आमचें जिवीत भाव भयणींदो देवाचेर घालुया. तेन्नाच आमच्या सगळ्या प्रश्नांक आमकां सुटावो मेळटलो आनी भावार्थान सत मानून हें जिवीत आमी जिवंक पावतलीं. आनी हीच कृपा ह्या आयताराक आमकां दर एकल्याक फाव करूं देवा लागीं मागुया.